जेन्ना 23 जुलै आम्ही पार्लमेंटान पावले आणि ज्या दिसा आमकां ओथ घेवपाचो सेरेमनी आशिल्ली, हांवें आमचे एसटी भावा भयणांक तांकां एक वचन केल्लें, हांव तुमकां सिग्नल दितलो म्हण पार्लमेंटान 23 तारखेर जुनाचे 23 तारखेर हांव तुमकां सिग्नल दितलो. ते कसले सिग्नल ते रावताले. हांवें हे शॉल घालें आनी ओथ घेतलो, कोंकणीन ओथ घेतलो. आनी तेन्ना जेन्ना फोन येवपाक लागले, थोड्यांनी म्हळें आमकां ते सिग्नल मेळूंक ना. हांवें सिग्नल दिलें. जेन्ना हांवें हे शॉल घालून ओथ घेतलो तेन्ना म्हजें वचन पुरो जालें की हांव एसटी कम्युनिटीचे जितले डिमांड आसा ते पार्लमेंटान जाता तशें हांव वयर काडटलो. हांव तुमकां उतर दितां की ही लढाई रिझर्वेशन फॉर एसटी आमचे पार्लमेंटात चालूच आसतलें. हे म्हजें उतर, एक फौजीचें उतर. आम्ही याद करता डॉक्टर काशीनाथ जल्मी, हम याद करता ॲडव्होकेट गुरु शिरोडकर, हम याद करता म्हणजे फ्रान्सिस पीटर गामा, हातून फ्रान्सिस यांनी सगळे आपले परिश्रम जो असा ती उठाची मूठ बांधपा खातीर आज एकत्र येऊन ही संघटना मुखार वळपाक लागिल्ली आसात आणि त्यांच्या चळवळीतल्यान आज थोडे काय प्रमाणे दिल्ले आसा. आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचो प्रचार सोडून या आदिवासी भावांक आज मेळपा खातीर आयिल्लो आसा. हांवें जो उठाचो निमंत्रक आणि ताजो एक संघ मित्र ह्या नात्यान हांव खूब तुमच्या ह्या समाजाच्या वतीन दोतोर तुझे हांव खूब आभार व्यक्त करतलो आणि ह्या समाजाक बरे दीस तुम्ही हाडून दितले अशी अपेक्षा हांव तुमचे कडल्यान बाळगितां. ॲडव्होकेट यतीशबाब नाईक जो आमच्या पावला पावला क्षणान संकट सभेक उबो रावलो, ताजे हांव खूप उपकारी आसात. हांव त्या सगळ्यांचे उपकारी आसात ज्यांनी संकट समयी मागीर ते वेगळे वेगळे पक्षाचे फुडारी आसूं, मागीर आमचे सगळे मित्रमंडळी आसूं, इतर समाजाचे नेते आसूं किंवा प्रत्येक वाड्याचेर आमकां प्रतिसाद दिल्लो सगळे ते इतर पंचायतीचे सगळे सरपंच आसूं, जिल्हा पंचायत आसूं, तांचे हांव खूब मनासान हांव काळजासान उपकार आठयतां. हांव इतलेंच म्हणटलो की म्हजो आदिवासी समाज ताठ मांडीन जगतलो, स्वाभिमानान लढतलो आणि अभिमानान कोणा मुखार आपलो मान सकल घालपाना ह्यो बाणो आज आदिवासी समाजान आज आपलो ताठकणेचो बाणो आज मुखो दवरचो अशेंच ह्या माचे वयल्यान उलो करता. तब्बल 40 वर्सां म्हणजे आदिवासी भाव आनी भयणींक ह्या आदिवासी समाजाचो स्टेटस मेळपा खातीर झगडचें पडलें. ह्या भागांतले सगळे नेते म्हाका दिसता हो स्टेटस मेळपा खातीर सातत्यान म्हणजे तांच्यांनी संघर्श केलो, एक साथ बरोबर रावले. म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात केंद्रात आणि राज्यात असताना तांकां आदिवासी हो स्टेटस हो त्या वेळार मेळून गेलो. पण फक्त स्टेटस मेळून जावचें ना, तो स्टेटस मेळ्या उपरांत तांच्यो मागण्योय पुराय मान्य जावपाक जाय आसलो. स्टेटस हे फक्त एक सर्टिफिकेट न्ही, पत्रक न्ही. ते पत्रक मेळ्या उपरांत जो खरो आदिवासी भाव आमी आयजुनूय पळयता की जे खरे मागासलेले आसात, खरे जे दोंगरराईन रावतात, गावात रावतात, ताका तांचो जर आमी म्हणटा की त्यांचो जर लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड जर हाय जातलो आसत जाल्यार ह्यो सगळ्यो मागण्यो त्यांच्या पर्यंत पावपाक जाय आशिल्लो. आणि तुमच्या समाजातले युवक आणि नेते ताच्या खातीर सातत्यात प्रयत्न करताले. 2003 पासून ते 2009 पर्यंत 2012 पर्यंत सातत्यात तुमकां झगडचें पडलें. स्वर्गेस्त मंगेश वेळीप आणि मंगेश गांवकर आणि बाप वेळीप ताका देहांत म्हणजे आमी म्हणटा आपले बलिदान दिवचें पडलें. दिलीप वेळीप हाका बलिदान दिवचें पडलें. पण ताचें बलिदान हे सातत्यात समाजातल्या सगळ्या तरणाट्यांक हे याद उरप गरजेचें आसा. कारण तांच्याच बलिदानांतल्यान खरें तर म्हणजे आमी म्हणटा की ह्या समाजांतल्यो उरलेल्यो मागण्यो ह्यो तेज्या उपरांतचें सरकार म्हणजे जी कंटिन्युअसली सरकारां आयल्या ताका तुमी तुमच्या हक्कान आमी जशें म्हणटा की आमकां वगीत कोणी दिवं ना, तर आमी आमचो रायट हो मेळयला आणि त्याच्या खातीर आमी झगडल्या, त्या खातीर आमी झुजल्या, त्या खातीर आमी घडये कदाचित आमच्यातल्या 2 तरणाट्यांनी बलिदान दिल्या, आमकां बंदखणीन रावचें पडलें.
हे काम समाजातल्या सगळ्या लोकांनी एकत्र राहून तुम्ही केल्या. तुम्ही म्हज्या मुखार 12 मागण्याचें पत्रक जे म्हज्या मुखार दवरलां हे एक्चुली तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हाज्या तकलेंत भाशण वेगळेंच आशिल्लें. पण तुमच्या 12 मागण्याचें पत्रक दिल्या उपरांत म्हाका त्या 12 मागण्याचेर उलोवप हेंय तितकें गरजेचें आसा. ताकाच लागून हांव थोडोसो म्हणजे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात खंयसरूच एक्काय म्हणजे आमच्या अनुसूचित जाती आनी जमाती हांच्या मदें अन्याय जावचो न्ही ही हांव बारकायेन काळजी घेतला. बाब गोविंद हाकाय खबर आसा, बाब आंदोन हाकाय खबर आसा, खुद्द आमचे एसटी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष बाब वासुमेन गांवकार आनी बाब प्रकाश वेळीप जे एसटी कमिशनचे अध्यक्ष म्हज्याच ह्या कार्यकाळात आशिल्ले तांकांय खबर आसा. सातत्यात वेगवेगळ्या पद्दतीत आपल्या सगळ्या बांधवां खातीर वेगवेगळ्यो गजाली मेळपाक जाय. तुमी प्रयत्न करता. म्हाज्या मुखार जेन्ना जेन्ना ह्यो गजाली येता तेन्ना तेन्ना त्यो सातत्यात सोडोवपाचोय हांवें प्रयत्न केला, सोडयल्याय. बट सगळ्यो सुटल्या अशें हांव म्हणना. सगळ्यो सुटल्या अशें हांव केन्ना म्हणचोय ना. कारण जर सगळ्यो सुटलेल्यो जाल्यार तुमकां 12 मागण्याचें पत्रक म्हाज्या मुखार दवरचें पडचें नाशिल्लें.